कोर्ट ऑर्डर आहली घर डिमॉलिश करपाक डिमॉलिशन ऑर्डर आहली कोणागे घर आनी हुज प्लेस जयराम शिरोडकर म्हणून तेगे घर इट वॉज देर फ्रॉम 1984 द कोर्ट केसीस वॉज गोईंग ऑन नाउ द एग्जिक्युशन ऑर्डर वॉज पुट एंड टुडे वॉज द डिमॉलिशन डे आयज कितें जालें मुखार 2 गाडी आहल्यो म्हूण द JCB was a little bit reluctant. Then suddenly the police disappeared from the scene. There were some politicians who came, did some abnormal things, and the JCB people also went later. No, but the bailiff also is a scared person. It is actually the bailiff who has to do the demolition and give us the free and free land. पण आतां गोवोरमेंटान ते कितें तरी हें काडला न्हू लायक जीं घरां कोमदाद जाग्यार आहाय इलिगल आहाय ते लिगलायज कोता म्हणजे हें घर तितून पडना तें पडना तें कित्याक दीस द कोर्ट केस दीस न्हू आनी म्हाज्या घर म्हणटा तें हें जावपा ना बिकॉज द कन्सेंट ऑफ द कुमदाद इज इम्पॉर्टंट न्हू बट सेम आमगे जे मिनिस्टर आहाय ते सगल्या लोकांक पळयता मरे म्हजे घरा तें चोयन घेतलें न्ही तें आमकां कांय हें लागना कुमदादी कांय लागना तें पण आतां हेजे हे घरां आतां कितें जातलें this will be demolished very soon. The next date. Next date. So today it is we have to give the compliance report to the court, and the court will be this. So which court has given this? This is the trial court. And they never approached the higher courts. They could not because this was going from 1984. No, this is an execution order. They are told to execute the order of the demolition, which was there in 2000. सो तो मोती दोंगर आनी तारसा जोर बी तुमकां पडटा न्हू सो तें कितें जातलें तें वतलें इट्स इन द कोर्ट सो द कोर्ट वील हॅव टू गिव इट्स वर्डिक्ट वॉट इज इलिगल नोबडी कॅन स्टॉप दॅट सो द डिमॉलिशन्स ऑफ मोती दोंगर एंड तोरसा जोर ऑल्सो वील टेक प्लेस सो दॅट ऑल्सो डजंट कम अंडर म्हजें घर इट डज नॉट कम म्हज्या फाटल्यान तुमकां दिसती पडटा तें जयराम शिरोडकराचें घर हांव सद्याक गोगोणान आसा आनी हांगासर लागसारूच दामू नायकाचें जो BJPचो प्रेजिडेंट आसा ताचेंय घर आसा आयज मडगांवची कोमदाद हें जे फाटल्यान जयराम शिरोडकराचें घर आहा तें मोडपाक एंटायर डिमॉलिशन स्क्वॉड घेवन मोडपाक आयलेली पूण जेन्ना ते हांगासर आयले तांकां दिसलें की जी वाट आसा JCB हाडपाची ती तांकां ब्लॉक मेळ्ळी कित्याक हांगासर 2 गाडयो रस्त्यारूच जी वाट आहा ते वाटेर दवरलेले आसात आनी आतां सद्याक जे स्क्वॉड आसलें तें परत गेलां मडगांवचे कोमदादीचो अटर्नी तसोच स्क्रिवा हांगासर आसा आनी सद्याक आयज दिसता हें डिमॉलिशन जावचें ना जशें आमकां गोमान येयलां ते प्रमाणे की 29 जानेवारी पयलें हें घर मोडपाक जाय आसलें कोर्टाच्या डायरेक्टिसा प्रमाणे पूण सद्याक आयज जें डिमॉलिशन आहा तें पोस्टपोन जालां प्रुडंट मिडिया खातीर गोगोडान सावन सावीर डायस